NEP धोरणाप्रमाणे शिक्षण खात्यान 6वी ते 10वी आणि 12वीचे शैक्षणिक वर्ष 1 एप्रिल सावन सुरू करपाचे थारायले। पण काय वाठारांतल्या पालकांनी ह्या निर्णयाक विरोध करून ताचे आड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली। एप्रिल महिन्यात तापमान चढ असता। ह्या काळात फक्त सकाळी 8 ते 11 वरां मेरेन वर्ग जातले जाल्यार एप्रिल सावन शैक्षणिक वर्ष सुरू करपाची गरज ना अशी भूमिका काय पालकांनी घेतिल्ली। पण आता ह्या प्रकरणाचे निमाणो निर्णय झाला। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। केंद्र सरकाराचे नवे शिक्षण धोरण NEP चालीक लावपी गोय हे देशातले पहिले राज्य थारला। ह्या धोरणाप्रमाणे 6वी ते 10वी आणि 12वीचे नवे शैक्षणिक वर्ष 7 एप्रिल सावन सुरू जातले जाल्यार 1ली ते 5वी आणि 11वीचे वर्ग जून महिन्यात सुरू जातले अशी माहिती शिक्षण खात्यान दिली। 1 एप्रिल सावन नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू करपा खातीर शिक्षण नेमात दुरुस्ती करपा खातीर मसुदो अधिसूचित केल्लो। ताका सुमार 4000 हरकती आणि सुचोवणी आयल्या। हाची दखल घेवन 27 मार्चा उपरांत केन्नाय निमाणी अधिसुचोवणी जारी करतले अशें सांगिल्ले। हाची दखल घेवन उच्च न्यायालयान पालकांची याचिका निकालात काढली। आता शिक्षण खात्यान आदेश जारी करून 6वी ते 10वी आणि 12वीचे शैक्षणिक वर्ष 7 एप्रिल सावन सुरू करपाचो निर्णय घेतला अशें सरकारा वतीन ॲडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम हांणी न्यायालयात सरकाराची बाजू मांडटाना सांगले। मजगती 6वी ते 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांक 1 मे ते 3 जून मेरेन सुटी दिवन 4 जुना सावन तांचे वर्ग सुरू जातले। ह्या काळात दर दिसा सकाळी 11:30 मेरेन वर्ग जातले अशी माहिती शिक्षण खात्यान दिली। पहिलो टर्म 7 एप्रिल ते 15 ऑक्टोबर 2025 आणि दुसरो टर्म 4 नोव्हेंबर 2025 ते 24 मार्च 2026 असो आसतलो। चवथीची सुटी 26 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर 2025, दिवाळीची सुटी 16 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर 2025, नातलांची सुटी 24 डिसेंबर 2025 ते 2 जानेवारी 2026 आणि गिमाची सुटी 1 मे 2026 ते 5 जून 2026 अशी आसतली। अशाच माहिती दिवपी बातम्या आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटी www.bhangarбуй.com। तशेंच भांगरभूंयच्या YouTube चॅनलाक सबस्क्राईब करा।